16 जानेवारी पासून गोय सरकारान डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस आणि गोय वैजकी महाविद्यालय हांणी संयुक्तरित्या कोविडाचेर वॅक्सिनेशन सुरवात केली। देशभर त्याच दिसा सुरवात झाली। 16 जानेवारी पासून आयज मेरेन गोंयान जवळजवळ 1 लाख लोकांक दोनूय डोस कोविशिल्ड व्हॅक्सिनाचे पाविल्ले आसा आणि 3 लाख मायज लोकांक एक तरी डोस मेळिल्लो आसा। कोविड दुयेंसाचे जर आकडे पळयले जाल्यार आता मेरेन 2300 लोक मायज दगावलेले आसात। चडशा लोकांनी हे व्हॅक्सिन घेवंकूच नाशिल्ले। पेपरार केन्नाय वाचूंक येता की 4 लोकांनी व्हॅक्सिन घेतले आणि दगावले म्हणून। ताजो गैरसमज करून घेवपाक जायना लोकांनी। व्हॅक्सिनाचे 2 डोस घेवनूय बी ते 4 लोक दगावले खरे, पण त्याच वेळार हे लक्षात घेवपाक जाय आमी की 2300 मायज लोक दगावले तांणी व्हॅक्सिन घेवंकूच नाशिल्ले। एकूय डोस थोड्यांनी घेवं नाशिल्लो, चडशा लोकांनी 1 डोस घेवं नाशिल्लो आणि थोड्यांनी 2 डोस घेवं नाशिल्ले। सुरवाते पासून अशें दिसून येता व्हॅक्सिन जे लोक घेतात तांकां दुयेंस जावपाचें प्रमाण कमी आसता। व्हॅक्सिन जे घेतात तांकां कोविडाचे सिव्हियरिटी कमी आसता, हॉस्पिटलांत ते लोक पावनात आणि व्हॅक्सिन घेतिल्ले चडशे लोकांक कोविडा पासून मरण येना। 45 वर्साचे मायज जे लोक आसा तांकां व्हॅक्सिन घेवपाचें चड गरजेचें, कारण 45 वर्साचे मायज लोकांक डायबिटीज म्हळ्यार गोडेमुताचें दुयेंस, हाय ब्लड प्रेशर म्हळ्यार प्रेसावाचें दुयेंस, काळजाची दुयेंसां, किडनी फेलियर, लिव्हर फेलियर अशे वेगवेगळे प्रकारचे आमी इंग्लिशीन ताका कोमॉर्बिडिटीज म्हणटात ती दुसरी दुखणी आसता आणि ही दुसरी दुखणी त्या मनशाचो जीव घेवंक शकता। तुम्ही जर म्हाका विचारशात व्हॅक्सिन घेवपाक सेफ आसा, 100% व्हॅक्सिन घेवपाक सेफ आसा, कारण आता पर्यंत जे 3 लाख लोकांनी हे व्हॅक्सिन गोंयान घेतिल्ले आसा कोणाकूच व्हॅक्सिन घेवन मरण येवना। एनाफिलॅक्टिक रिएक्शन कोणाक जालें ना। हय, थोड्या लोकांक मातशें आंग दुखप, जोर येवप, हात सुजप अशें जाल्लें आसा, खूब कमी प्रमाणाचेर। ती हरशीं व्हॅक्सिनां जी आमी भुरग्यांक गुरवार बायलांक दितात तांकां लागूनय बी जाता। तर व्हॅक्सिन घेतलें तरी पासून लोकांनी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सोडून दिवपाक जायना। व्हॅक्सिन घेतिल्ल्या कारणान दुयेंसाची सिव्हियरिटी देंवता, मरण देंवता, पण व्हायरस आपले रूप बदलता, म्युटंट स्ट्रेन्स येत रावतात, ते इन्फेक्शन जावंक शकता। अशे लोक थोडे म्हणटा की व्हॅक्सिन घेवनूय बी आपल्याक कोविड जालो, गोष्ट खरी, पण सिरियस जावचें ना, मरण येवचें ना। दुसरी गोष्ट म्हणल्यार हे व्हॅक्सिन आमच्या देशानच न्हय, कोविशिल्ड म्हणटात ते ऑक्सफर्ड एस्ट्राझेनेकाचे व्हॅक्सिन इंग्लंडाक यूज जाल्ले आसा, दुसऱ्या युरोपियन कंट्रीजांनी यूज जाल्ले आसा आणि सगळी कडेन तांणी पळयलां की ज्या देशांनी इंग्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ज्या ज्या देशांनी 60 ते 70% लोकांक व्हॅक्सिन केलें त्या देशांनी लॉकडावन आता उठोवपाक लागल्या। लोक भोंवपाक शकता, कामाक वचपाक शकता, भुरगीं इस्कॉलाक वचपाक शकता। आयज जर आमी पळयलें 45 वर्साचे खुबशे लोक आमच्या गोंयान व्हॅक्सिन घेवपाक फुडें सरना। हांव तांचे कडेन कळकळीन विनंती करता, जाता तितले बेगीन लागींच्या लागीं वॅक्सिनेशन सेंटराचेर येयात, आपले व्हॅक्सिन घेयात, कोविडा पासून तुमचें संरक्षण करात। आणि आता आमी टास्क फोर्सान, जाचो हांव मेंबर सेक्रेटरी आसा, रिकमेंड केला की 2 वर्सां परस ल्हान भुरगीं आशिल्ली जी आवय आसा तांणी हें व्हॅक्सिन बेगींतल्या बेगीन घेवपाक जाय आणि 18 ते 44 वर्साचे तरणाटे जे आसा तांकांय जर कोणाक डायबिटीज, हार्ट डिजीज ही कोमॉर्बिडिटीज आसा तांकां हें व्हॅक्सिन अत्यंत गरजेचें। सरकारान हाचेर पावलां उबारलेलीं आसा आनी थोड्याच दिसांनी ह्या दोन्ही कॅटेगरीच्या लोकांकूय बी व्हॅक्सिन मेळटलें। तर व्हॅक्सिन करप हें प्रिव्हेन्शनान सगळ्यात मोठो भाग, पण व्हॅक्सिना परस तितलोच म्हत्वाचो भाग आसा जो मास्क वापरून फायदो जाता लोकांक। मास्क नाकार आसचो, मास्क जो आसता तो निवळ आसचो आणि योग्य रितीन मास्क कसो वापरपाचो ते तुमकां खूब कडल्यान शिकपाक मेळटा। थँक्यू, धन्यवाद।